नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. आयज आमगेल कार्यक्रम आसा रांदचे कोण्याचे रहस्य. ते कसल विशय हांव तुमकां सांगता. ताच खातीर आमी हांगा 4 लोक वट्ट जाल्याची. 4 लोक मेळून आमी भासाभास करताची. रांदचे कोण्या रहस्य म्हळ्यार एक थोडे रांद काल्यागी करच्यो युक्त्यो ಒಟ್ಟು काम शक्तीन जायना, युक्ती जाय त्या प्रकारे युक्तीन करची काम आज आमी हांगा उलयतले. हांव पयले कोण कोण आयल्या म्हणून सांगता. मंगळूरसान गीता किणे, तदनंतर कुमटासान दीपा नायक आणि मंगळूरसान मरोळी सबिता कामत. तुमकां सर्वांक अनेक पंत स्वागत आणि नमस्कार. नमस्कार. तर हांगेले एक सांचो परिचय हांव हांगा दिता. तदनंतर आम्ही भासाभास सुरू करू. तर मंगळूरची गीता किणे हांनी 23 वर्ष कॅनरा बँकात कार्यरत असून कडी निवृत्त झाले. हांनी सुमार 50 कार्यक्रम कोंकणी आणि कन्नडांतू आकाशवाणीचेर दिल्या. 5 कोंकणी रांदपा पुस्तक त्यांनी बरयल्ले आसाची. अनेक सेवा संस्थेक त्यांनी सदस्य जावन आसाची आणि कोंकणी कत्रिक त्यांनी मस्तीतलो त्रास घेतला. प्रयत्न केला आमगेल कोंकणीचो प्रसार प्रचार जावं म्हणून. तशी दीपा किरण नायक हांनी उत्तर कन्नडाचे कुमटा गांवचे. त्यांनी कसुती विणकाम हे सर्व बरेकन करताची ताजे तांकां मस्त हव्यास आसा. घरचे आंगणांतू बरी बरी फुल्ल झाड, सांचे प्रमाणात तरकारी रोवचे हे अनेक तांगेल हव्यास. रुची रांदप करचे तांकां आवडटा. रोटरी क्लब ऑफ कुमटाचे आणि अशी 1-2 संघ संस्थेचे त्यांनी सदस्य आसाची आणि थंय सक्रिय जाऊन कार्य करत आसाची. अनेक आमगेले मरोळी सबिता कामत त्यांनी सुद्धा मंगळूरचे एक लेखिका आणि कवयित्री. त्यांनी अनेक नाटक बरयलेची. ते नाटकांत त्यांनी काम सुद्धा केल्लें आसा. 3 भाषेंतले सिनेमांतू त्यांनी काम केला. समाजकार्यांत ही त्यांनी सक्रिय जावन आसाची. एक बहुविध प्रतिभे अशी म्हणीत. तर आता आमी भासाभासाक सुरू करूया. रांदचे कोण्यांतू वच्चे म्हळ्यार तांनी करच्याक जेवणा करच्याक जाल्यार रांदप करचे ही एक कला. ती शिस्तीन, संयमान आणि एक चंदाईन प्रसन्न मनान केल्यार ते रांदप बी रुची जाता. जाल्यार हे आमकां सांगच्याक बरें दिसता की प्रसन्न मनान कर का म्हणून. प्रतिपंत काय मन प्रसन्न उरता म्हणणे कस की आजी आंगा दुखी, फाल्यां घरांत एक कसं की वाद जाता आणि कोणाक की नज म्हणून एक कस की फोन येता तेन्ना आमगेल मन बदली जाता उरता. ते आणि वेळ बी आजकाल पयलेच्या म्हणके ना. आता घरांत बायल सुद्धा कामा वच्चे उरता तेन्ना कमी वेळान तू बरे रितीन रांदप करकला थोडी युक्ती वापरका. ते युक्ती आम्ही हांगाची एकमेकान उलोवन वांटून घेवया. पहिले हांव हे सांगचे म्हळ्यार शिंचे धन आमी सूर करया. तरकारी ती हाडली, बरेकन धुल्ले, शिनले म्हणून. आता शिंच्या बी मशीन आयल्याची जाल्यार कांदस पळय. कांद तो शिंच कांद खावच्या प्रत्येकाक आवडताच, रुची वाढता म्हणून. रांदपा घाल्या बी रुची वाढता. तर शिंच बेजार दोळ्या उदा येता म्हणून. तर त्याक एक म्हाका कशें दिसता कांदो जास्त करून अशी ओपन खिडकी गॅलरी ओपन अशी धांपील उरच्या ना थंय शिनल्यार कांदा उदक कमी येता. आनीक म्हळ्यार प्रत्येका घर फ्रीज उरता. ते फ्रीजान तू जर एक शिनचे पयले आमी 1 तास कांदे दवरले तर तांत शिनल्यार दोळ्या उदा येना. अशी अनेक तुमगेले युक्ती उरतल्यो त्यो आता हांव तुमकां विचारता. गीता का तुका कसं दिसता तरकारी शिनकाले आणि कसं कसं की कर येतं म्हणून. सर्व वीक्षकांक म्हगेल नमस्कार. आता तुम्ही विचारले मन प्रसन्न जाल्ले शिवाय रांदपाकुडा वच्चा जायना, एके चमकल्यार काम करूं जायना म्हणलेले एके गोश्टी पळयते. ताजे खातीर एक हांव सान विचार सांगचे म्हळ्यार एक मनशाक मन केन्ना एकल्याक आसना. ताजे खातीर मन प्रसन्न उरका, शांत रितीन उरका जाल्यार आमी एक संगीत आयकुचे, रांदपा बरोबर एक प्रयत्न करचे बरे. म्हळ्यार ह्या इत्याक सांगता म्हळ्यार एक 60 वर्सांचो म्हगेलो अनुभव.
ते आनी आमी कामा वचून आशिल्ले लोक वय त्या निमित्त हे सकड आमी पळोवन तांतू भितर ते खंडीत जावन केल्यार ताजे एक कसं म्हणटा ते शांतता एक आमगेले चित्ताक मेळटा म्हणल्यार एक म्हगेले दृश्टिकोण तशी एक सान रेडिओ तांतू एक पद की FM की एक तुमगेले मोबायलार की कसं की एक आत्ता म्हणजे ते म्युझिक नाही चंद शांत रितीर कसा म्युझिक असता ते ऐकून रांदप केले म्हणून जाल्यार मन वेगळे कडेन वचना मरे आमकां खंयचे आवडटा ते एक मराठी गजल अशा पुरो मराठी मस्तीतले भजन असताचे त्यातनं मन कसं जात म्हळ्यार वेगळे कडेन वचना ते रांदपाचे कडेन आसून केल्ले म्हणून जाल्यार ते रांदप एक बरीची रूच येता ताका आता कसले एक सांबाळ आमी घालो पुरो चिके चढून जावच्या पुरो जाल्यार ताजी रूच आस पळय आमगेले मनाचे एक प्रितीर करचे रांदपान तूं चिके चड येता म्हणल्यार एक गोष्टी ते एक विचार आसता तांतू आणि तुम्ही म्हणे बगर ते एक झाले बरोबर अगदी संगीत आणि म्हाका दिसता सूर करकलेगी एक देवाले स्मरण करणं अन्नपूर्णा म्हणटाचे आमी ते बी करून केलं रिता जन्मी कसं म्हळ्यार ताका एक प्राक हा मस्त मेगेला अज्जाले पुस्तका सकून हांवें एक प्राक वाजिलेले कसं म्हळ्यार रशिंकांनी सकड ह्यागो यज्ञाने तांणी करताची ताजे फल मेळटा सो रशी पत्नी की महिलांक अशें दिसलें आमकां कसं लायक हें एक ना तेन्ना रशीन इतलें म्हणलें की तुमी कसल्या भिताची तुमकां एक आतां आमकां केन्नाय तरी ताजे त्रास कसं आमी रशींक केन्नाय आमी यागो कांय करनाचे तुमकां हर दीस यागो करचे तुमकां एक कसं म्हणटा देणगे म्हणया तुमकां त्या देवान तुमकां दिला ते मात्र न्ही तुमी सकाळीची सदळ तुमी उठोन तुमगेले ते कसं रांदपा कुडान तुमगेले ते रान्नी की आतां परत गॅस आयले ते पांय पडून तुमी रांदप करून ताजी कसं ते आहार उत्पन्न जाता ते घरा आशिल्ले सगळे लोकांचे कसं एक पोट्टाचे अग्नी म्हणटाचे आतां आमी दिताचे प्रसाद तशी तुमी ते आहार ते अग्नी शांतती करता पळय ताजी व्हडली कसली गोष्ट ना अशी तेन्ना महिलेक दिसलो ओ आमगेले एक शक्ती इतलेंच सदा आसत आमकां ना तांणी म्हणटा आमकां ना आमगेले पोट्टा शांत ते कमी करचे तुमकां दिला देवान ते ताका तुमकां शागतात अन्नपूर्णी म्हणटाचे म्हणून ते देवान एक सांगेल ते गोष्टी खरे ते इथं म्हळ्यार एक बायलान ते रांदप कोण ते व्हडल्या मात दारलो बरे रितीर छंद कोण संसार कोण आसता तरी घरांत कोणी बायल बी व्हरना तो एकलो जर रांदप करता तागेले कसो तागेले भलायकी आसा पळय ते कशें बरें उरतलें तशें ते एक विचार तांतू भितर आसता तुम्ही आता रांदप सूर करकला हे त्याच्या सुरुवाती सांगले आता तरकारी बद्दल तरकारी आम्ही हाडली धुल्ली त्यानंतर ते शीन केले आणि कसले तुमगेले युक्ती असावे युक्त म्हळ्यार आता आमी कामावचे लोक देखून आमी शिनून फ्रिजांनी दवरचे हे ना कसं म्हळ्यार त्या वेळार शिनचे आणि कसं म्हळ्यार एक फण्णां कायल दवरून ताजे खातीर धांवचे सांबाळ्यांनी रेडी करून दवरका शिनून रेडी करून दवरचे म्हळ्यार गॅसाचे एक हें उरता गॅस मस्त खर्चना आणि रांदप रुची जाता तशें न्हू शिनच्याक आतां एक रांदे करच्याक एक उपकार करच्याक एक रितीर शिंदू आसता आतां भांडे जर शिनल्यार अशें रावंड शिनताची दिग्ग शिंदूनच जे म्हणटाची म्हळ्यार ताजे बियो भायर पडटाचे ताजी कसत तांतू भितर आशिल्ली विटामिना सगळे ते उदकांत वता म्हळ्यार ते उबेन तूं शिंतना ते रूच आनी विटामीन मस्त कमी जाता तो एक विचार तांतू व्हडलो आसता भेंडा अशा पुरो घोसाळो अशा पुरो ಸ್ವಲ್ಪ लोक रावंड शिनताचे ते अड्डाय शिंचे केन्ना म्हळ्यार ते कारा ते तसल रांदे काय आसता पळय ताजे बियो काडका जाता आमी ते तावळ ताका आमी अड्डायन शिंदून घेवन ताका कसले हें पडना कसं म्हळ्यार ताजे गरजेचे विशय आसा पळय ते बियो काडचे भायर ते आमी कोरका जाल्यार अड्डायन शिंदून ताजे हें कोरका जाता इवन पोड्डाळ जाल्यार आमी रावंड शिंदूक जायना ताजे भाग करून तशें शिंचे पडटा आणि पोड्डाळे बियो कसं म्हळ्यार आमी उड्डोचे विशय ना पोडवाळे म्हणटा आमी ह्या वाटेन कसं म्हळ्यार मंगळूरकार आमी पोड्डाळे म्हणटाचे वय ताजी बियो कसं म्हळ्यार ब्रेनाक
भारी चांग आसता हा ते उडोवचाना हा तुका पोड्डाळ्याचे पशेत ಸ್ವಲ್ಪ लोक पोड्डाळ उडोवन बी खावचे लोक असतात वय वय इथे म्हळ्यार ते बी तितले तांतू ते ब्रेना जावका जाल्यार भुरग्यांक भारी एक बरे आशिल्ले एक शक्तियुक्त एक विचार आसता वय ताजेन आमी सनापळ की कसान करचे हय. की सनापळ बरें लागता ताजेन ते केल्यार तरणे बरें बी उपकारी उरले. करूं वय तरणे बी धुवन बी जाल्यार वाटिल्यार कसले अळक ना तांतू वाटू येता तशें कसले ना तशें ते एक बरें उरता तशें एक शिंचे म्हळ्यार एक होड शिंदप सान शिंदप सगळी करतना ते राउंड दीग शिंदुका उपकार करतना राउंड गुड्डे शिंदुका त्या पुराय आमी फूड दखून आता कसं म्हळ्यार शिकचे म्हळ्यार मनशान पळोवन शिकचे वाजून शिकचे तशें पुराय वय तशें आमी मालगड्याल सुकून आमकां पळोवन येयले रीत रिवाज कसलो आसा ती तांकां आमी अळवडायसले तांकां बरप ना आशिल्लें जाल्यार तांणी आरोग्याक म्हळ्यार भलायकी कसले जावका ते पुरे पळोवन घेवन तांणी रांदता आशिल्लेची आनी घराचे सगळे लोकांचे भलायकी तांणी उरयता आशिल्लेची बट तांणी बरोवन दवरनी जाल्यार रे तांणी मौखीक जावन पावयलेलें आसा तांणी सगळे लोकांक मौखीक जावन पावोवन आमी आज कसं केलें आमगेलो अनुभव ते मौखीक जावन आमकां कसं देडीक मेळ्ळा ते सगळे सांगत घालून आमी पुस्तकेक म्हळ्यार आमकां आतां दाखलीकरणाक साहित्याक अवकाश आसा तांकां ना आशिल्लें बरोबर आतां आमकां ते अवकाश करून आमी ते दाखलीकरण करून आमी आज काल दवरलेलें आसा ते मुखावेल आमगेले पिळी कसं आसा तांणी ते उरोवन ते कोरका म्हणलें एक दृश्टीन आमी ते केलेलें आसा दीपा आता तिने इतलं सांगलंय आता तू बी थोडं तुगेल ते कसं सांगू ना तरकारी बद्दल सांग आता पळय आम्ही गजबजी रांदय करतात त्यांना आता सुमार म्हणतात नाव गजबजी सुमार रांदय तरकारी ते तरकारी एक चड शिजता एक कमी शिजता तेन्ना ते उठो एक साईज वर कापल्यार आणि मस्का सांग असं एक तू पहिले शिजवून घेतल्यार बाकी एक कपडे घालचे जाता अशी कसले तुगेले युक्ती उरल्यार असं तरकारी अशी तरकारी म्हळ्यार आता भेंडो तू म्हणके भेंडो लसण बी तांतू येता कांदो लसणी भेंड्याच कसं नाही करका जाल्यार ते लोळ जाता की ते लोळ जावच्या ना म्हणून न्हू आमी बिरडा सोल्ल उरता पळय ते शीत भेंडो शीज का जाल्यार बिरडा सोल्ल घालयता तेन्ना लोळसाण बेगीन कमी जाता तशीच लसणी जाली की लसणी घालून रांदप केल्यार पळय रुची जाता जाल्यार ते सोलवचे म्हळ्यार कष्ट तांतून आंगूट बिंगूट काडील उरल्यार ते आनीक त्रास जाता त्या वेळार आमी कसं करका की म्हळ्यार थोडे बेचाग उदकांतू ते लसणी बय एक 5 ना 10 मिनट बुडोवन दवरचे ताज नंतर ते सोल्ल पळय हे जाता लूज जाता तेन्ना काडच्याक आमकां कूल जाता हय तशीच ओटाणो ओल्लो ओटाणो पळय तेजे शिजोवका जाल्यार कलर बी चेंज जाता ते पाचवे उरका म्हण जाल्यार शिजोवका जाल्यार थोडे मीठ आनी एक चिके साखर घालून शिजयल्यार पळय ते ग्रीन उरता पाचवे उरता हय ते कूक केल्ले म्हळ्यार ते सोलच्या बेजारू ते कशी केल्ले ते कूक म्हळ्यार सोल्ल काडचे म्हळ्यार बेगीन त्रासूच ताजेन बेगीन खावच्याक आमकां कूक हाडचे म्हळ्यार बेगीन हे जाता बिडीशे जाता ताजे काम बेगीन जास्ती जातात न्हय म्हण त्या वेळार आमी एक प्लास्टीक बॉटलांत कूक घालून एक 2-3 चमचे खड्याचे मीठ उरत पळय ते घाल पात्रा मीठ ते घाल घेवन बेगीन हालयल्यार पळय ताजी सोल्ल वताची ते म्हळ्यार बेगीन उदाशे सुंटता ताजेन ते सोल्ल मऊ जाता देखून ताजे सोल्ल वचून क्लीन ससार जाता हय अशें आणि खंयच्यास की मुखार सबिता तुक कसं दिसता हय आता गीता सांगेल म्हणके सुरवे आम्ही वासरी वतना संतुष्ट महिळे ग्रहलक्ष्मी म्हणताची म्हळ्यार आमी एक संतोषात काम करता अयो आमगेल चेडवान खावचे आमगेल बामणान खावचे नात्रान खावचे म्हणून ते एक संतुष्ट हाजेर ते वासरींत काम केलें म्हळ्यार ते खातल्यांकय मना खुशी खेळलेलें तांगेल जिवा लागता आमकांय मना खुश जावका आमकां बेजार जावन आमकां करकर जावन करूं नजे मागीर रांदेकाय म्हणलें म्हणके तेंची सुरवेक आमी कसं जालें फर्स्ट सुरवे रांदेकाय धुवन मागीर सिंधुका सिंधून जर धुल्ल्यार ताजे पुरे प्रोटीन वता ताजे अंश वता जाल्यार केलो आमी कारत येनेस पळय कारत जाल्यार सुरवेक आत्ता आमी फुडें कारत ते एक सिंधून मिठ्ठा लावचे म्हण आशिल्लें मिठ्ठा लावन ताजी कोट साण वचची जाल्यार
आत्ताच प्रमाण कशी म्हणा रे त्या मागीर तशी जी कारत जाल्यार रे सुरवे धुवचे आणि लायकून सिंधूचे ते तिणे गितान सांग म्हणजे ऊर उठ जाय जाल्यार सिंधू येतात आड जाय जाल्यार सिंधू येता आड आड सिंधू नो सीधा ताका मिठा पिट्टी मिरसांगी पिट्टी हिंगा पिट्टी कोथंबरी पिट्टत पोरे पिट्टी म्हणटा ती लावची तांदळा पिट्टी लावची अशें तेल दवरचे आणि तोंड काडचे वनिता तित लागत ती खरं त्या फोडी वे म्हणली रे आता लोक हेल्था बद्दल मस्त काळजी घेतात ती कडसावणी वत नशी पोटा छांग नव्हे म्हणून तेंची इथं म्हणणार रे आता पळय डायबिटीस ना ते मनीषू ना आता ते डायबिटीस म्हणते कारण ते ज्यूस पिवची बरलाक खारत खातनाच अशी केल्या रे रुची न जत नव्हे म्हणलेल कितेर हांव तशी करून आता आमकां पुढे सान आसतना खारत न दिवचें आत्ता आमगेल चेडवां खारत त्या पोडी करून दिवची म्हण कितले कोण खाता म्हळ्यार म्हाका दिसलें एटलिस्ट अशी पूण आमगेल पोट्टा वच्चो म्हण आमी ते खारत मीठ गोड आमसाणी पुराय घालून पुराय करचें आशिल्लें तशी कळलं मागीर कुळीत वय कुळीत सिज्जूक बार वेळ नव्हे फुडें कालांत वनिता कुळीत सिजयतना एक करट्या कुडक घालची आशिल्लो करट्या कुडक घाल न्हू तेला थांबू सोडच्यो आनी हे सिजोचे कळ्ळें कुळीत सिजोचे तेन्ना कुकरनी खंयच मागीर न्हू कुकर येयले तेन्ना ते रान्नी उज्जो गसगसी उज्जा ते सितन ते सिज्जून लायक येता ताजे सारू तीच लायक येता आता तुम्ही कुळीत करटी तुकडे आणि हे घालचे म्हणून सांगले तशी बाकी धान्याक बी करीत बाकी धान्याक ते तितले वेळ ना कुळीत मात्र सिज्जो वेळ मागीर कुर्टे कुडक म्हणून होड सन्ननीने तोंडा वचत होड कुडको ते घाल न्हू ते एक मुट्टास म्हणटा आशिल्लें ताका माय मुट्टास म्हणचे तांणी आनी तोरी दाळी जाल्यार आत्ता कुकर आयले आत्ता खबर सोडी फुडें रान्नीर ते रान्नीर ते म्हण आमी वाडीक जावन तें पळयलेलें हांवें ते रान्नीर ते भगभगी राकडा रान्नण नव्हे तांत ते दाळी सिज्जून दाळी वेल ते येत पळय फेणो तो पुरो काडचे आशिल्लो ते आतां गॅस आमी हें म्हणटा पळय वायकर तेंत आता पळय आमकां पुराय कुकरांत म्हणटा तें पुरो आमगेले पोटा वता दाळी म्हळ्यार गितान सांगलें म्हळ्यार कुलदेव आमकां दाळी शिवाय जायना जाल्यार पळय तूं समलाक सम दाळ केल्च ताका पोट्टां गॅस पोट्टा हें म्हणटाची फुडें जना येना म्हणटना मेन कसर म्हळ्यार ताजे तो हें काडका इवन आमी शीत करतना फुडें बुडकुळ्यान तो ते बुडकुळ्यान तें तशें पळय दवेची ताजे फेण पुरो काडचें आशिल्लें वाण घालल्यार जाता केलो जन कुकरांत आनी करताची तेन्ना पुराय कसले करूं जाय म्हळ्यार आतां कालಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ तूं सांगलें म्हण आमकां वक्की जावका बिग्गी जावका म्हणटना केलो आमी तांतू प्रोटीन आमगेले ऑटोमॅटीक वता मागीर पोटा बुके खावचें म्हळ्यार कसले करूं जायना ताका तांतू बेगीन सुधारणा करून आमी आमगेल आहारांतू औषध घेतल्यार ते मुखार मेडिसिन घेवच आणि तिने सांगलें भेंडा लोळ्या ना अशें आमी तशें जी धुवन एक पडे पुसूचे उदक ताजेवचे म्हळ्यार उपकार करका जाल्यार आनी ताका उदक घालून आपण घालतना मीठ खाल मीठ सुरवे एक हाय फ्लेम मागीर सिम करचे कळ्ळें सिम करचे मागीर माय म्हणटा आशिल्ले येदी आमसाणी एक आमशी ताक कडे चिकी सिजू येतना आमशी ताक एक आमसाणी उदक चिंचंबा उदक आनीक आमसाण म्हणटा उडगा येवची म्हाका फुडें आतां ताक गंटूचे ताक गंटून आमी लोणी काडटा लोणी काडटना हाता लागता तेन्ना चिंचंब एक पटी सारोचें आशिल्लें आमी तुमी आतां म्हळ्ळें लोणी काडकलें म्हण लोणी काडलें वय पुरे हात भर लोणी लोणी जाता न्हू पूण उदकांत हात घालून लोणी घालची जालें न्हू तें जाता मायन कशें म्हण चिंचंब हात करून अशी मागीर ते हात धुलन म्हण करून मागीर अशें करून काडटना हाता लागना आतां मिक्सीन तू तेंच आमी वापरचे तेन्ना हाता लागना कळ्ळें हे सानसान विशयांत जालें तर की शिकचे तशें आसा एक कल आसा मस्त आसा आतां आमी जालें हे तरकारीच घेतलें आतां रांदप मुख्य म्हळ्यार शिजोवचें भाजचें म्हणून
शिजयला री चढ शिजत कितकी म्हणून भैया 9 लोकांक भाजी लय कमी जात की म्हणून तर आता पळय इडली आमगेल लोकां उठू तानीक एक इडली ठरिली असा इडली कर गवार घालून करत जाल्यार तो गवारो भाजून घेताच मस्त लोक मागीर पहिले कुळार भाजून घेत आशिल्ले हांगा येना पडे हांव पळयले मागीर मायन एक चपाती डब्बो सो घेवन तांतू घालचे आणि दाट टर्किश टॉवेल सो धांपून उब काडची 15 मिनिट ताका काय वेळ ना ते केले तू दुसरे कामा गेले पीठ काडच्याक गेल्यार ना तुवें ते तागेल शिजत उरता आणि नंतर बंद करचे एक 2-3 तासान रात्री नीट केले ते थंड जाता तेन्ना ताचे धांपेल तो टर्किश काड न्हू ताका एक वट्टेशील प्लेट बी धांकून तू गेल्यार सकाळी मेळा सुचा जाता ती पिठात ती इडली तू भाजून रव घालून केली इडली किंता बरी उरता भुसभुशी जाता आणि वेळ कमी लागता तशी शिजोवच्यान तू भाजच्यान तू अनेक विविधता आसा ते तुम्ही सांगा गीतका. आता तुम्ही म्हणले तुमगे मायन आम्ही प्राग तशी करता आशिल्ल्यांचे आता टेक्नॉलॉजी वाडयली तशे आम्ही तांतू भितर नवे नवे सोदून काडका जाता आता ओवन आणतो तुका इडली बी करची जाल्यार ओवन आणतो ते कितले तुमगे रव जावका ओवनान दवरचो 1 सेकंड दवरचे होऊन जाले एका एक लागना ते तशी तेमचे इमिडिएट घालचा जाता कशें भारी वगैरे हे इथे सांगचे म्हळ्यार हांवें कामां वचचे महिल्यांक हे बेगीन जाता कळवा ते इमिडिएट ते कसं मिक्स करचे मागीर शिजोवचे कळवा आणि शिजोवचे म्हणटाना एक इडलीचे विशय आम्ही घेतल्यार एक तांदूळ घालून आम्ही वाटून इडली करताचे रव घालून करताचे म्हणटाना इडली शिजोवच्यान तांतू एक विज्ञान आसा कसं म्हळ्यार एक 5 मिनिट आम्ही हॉट उजार शिजोवचे घेतले मागीर सान उजार एक 15 मिनिट ते दवरता तरी तुका विसरले ते 15 असेल 25 मिनिट गेले त्यात इडली कसं जाता म्हळ्यार ती शिजून भुसभुसी जालेली आसना ती परतून बशा लागता ते करू नये एक तांदळा इडली जाल्यार थंय गट्टी जाता ते कारण कितें म्हळ्यार ते विज्ञान ते कसं म्हळ्यार सगळे इवॅपरेट जाता आवी जावन हे उदका अंश भायर वता आणि ते इडली ते घट्ट उरता ड्राय जाता ते बरी नाही ताकाच म्हणजे तितली मिनिट भितर ते बंद करचे मात नाही पेडावण सकून ती इडली काडून भायर दवरका ना जाल्यार ते इडली छांतू भितर आसना दोंड्या भितर वयर लेयर येता ते लेयर कसं म्हळ्यार आता दुधाक शाय न्ही येना तसं एक लेयर येता आणि ताजी ते कसं इडलीचे ते रुच एक स्वाद ते वता ते सगळे ते वयचे लेयरा भितर उबून वता सो ते थंड उरता कोणाक गुत नाशिल्ले 5 मिनिट कितें 10 मिनिट कितें हांव प्रति एक मेगेला 5 बुकार हांव कसं बरयला ते प्रति एक हांतू भितर हांव कितले मिनिट शिजोवका इथं म्हळ्यार मेगेल पुस्तका सगळे बायलोची रांदप करता म्हणून चेल्या चेडू अमेरिका होऊन कितलेकी लोकां रांदप करून म्हाका फोन करून सांगिल्लें आसतालें बरें जाता गीत माय म्हळ्यार मेगे स्टुडंटय आशिल्लीं तांणी हांव 6 वर्स तांकां कार्यागार करता आशिल्लें कॉलेजा चेडू हांगा रेसिडेंस कॅम्प त्यात ह्या सकड टिप्स आनी दिवन तांकां शिकयता आशिल्ले आनी दाळयो 4 अंतू भितर बोगुणीन तो 4 नमुन्यान दाळे उडदा दाळे मुगा दाळे तोरी दाळे चिड्या दाळे ते एकल सारखे तांकां बावशे ते 4 दाळे घालून हांव दवरचे आनी डेली तांणी सकाळ ते पळोवका एकल्या ग्रुपान हांव चण्या दाळे एक ग्रुपान हांव तोरी दाळे तशी एक नवे कॉन्सेप्ट कोण हांव तांकां शिकयलो म्हळ्यार मात ते उरता कित्याक म्हळ्यार ते दाळे ते करचे चण्या दाळेन केल्यार ते रुची जायना चण्या दाळे तोरी दाळे एकले करता ताजी ते डिफरन्स कसला आसा ते तांकां शिकयता आशिल्ली तशी म्हणून तांणी करता देखून हांव कितली मिनिट हॉट उजार शिजोवका कितली मिनिट धाकटी उजार तुमी शिजोवका आनी ते केन्ना काडका ते प्रति एक तांत हांव बरयलें मात न्हय आनी ताजे पुस्तकेच्या फाटल्यान सगळे टिप्स एक काण घाल्लेलो आसा ते कसं करता सुरवेक हांव कसं बरयलें म्हळ्यार तुमी रांदपाक कुडा वता सुरवेक गॅस ऑन करून एक विसरूंकाचे म्हणून कुशालेक बरयलें ताजे उपरांत केन्ना रांदपाक कुडा वता तुमी एक सुतीचे आमगेले घाल्यार बरें कित्याक म्हळ्यार वेगळे आमगेले कित्याक म्हळ्यार उज्जाले आमगेले हे न्हय सूत आमगेले घाल्यार कसले एक सान किटी जाल्यार उसळल्यार बी ताका लागना ते एक शक्ती आसा सूत आमगेल्याक म्हण तांकां ते सांगचे आशिल्लें तुम्ही आता सांगल्यानंतर उडगासलो
आता ते अशी येतं उरतात सोशल मीडिया वय बा. किचन वच जाल्यार ते आता शेफांनी मात्याक हे वय, घालता घालता, पळय, वय. ते घालचे हे आमगेल पहिले धन आसा आमगेल रांदचे कोणान तू न्हावचे पहिले वच्चाना कॉन्सेप्ट सायन्सची हा. तू क्रीम तुम्ही आंगान पुढे वय. निदून असता तुम्ही न्हाव न्हू तुम्ही रांदपाक कुडा वचका दवा कुडा वचका किती किती रे केस सोन वच्चाना म्हणून आंबाड घालून घेऊन होय केस सोन वच्चाक ना म्हण तशिल्ले ताका बी एक विज्ञान वय. जाल्यार ते सांगचे कळना अनवाळे किंवा अनवाळे तुमकां म्हणजे कोणाक ते प्रवेश normally ना. कुठल्या ते आत्ताचे जनरेशन ते वय, ऐकना ऐकना तर ताका एक कारण कारण जाऊ ताने वाई तांगेला प्रति एकाक एक क्वेश्चन मार्क असं कसला का होय आता कसले ताने कोण घेवका जाल्यार कसला कोरका इतके कोरका करना जाल्यार कसला जाता वय. म्हळ्यार हे टेक्नॉलॉजी वाडील तशी तांगेला प्रश्न कसला असं वाढता वता पूण हर एक प्रश्नाक उत्तर खंडित आसा असं. बट ते आमी तांकां समर्थ रुपार तांकां एक कारण दिवन ते कसं खातीर म्हणून आमी दिवन तांकां दिवका वय. तेन्ना तांणी आयकताचे बरोबर हय तशें आता दीपा तुम्ही अशी शिजोवकल्याक आनी खंयचे युक्ती वापरता हय. शिजोवचे म्हळ्यार शीत आमी शिजोवचेची एक एक लोक वाण घालताचे वय. एक लोक कुकरांत करताचे एक पण कुकरांत करता जाल्यार उदक बी उणी जाल्यार ते मुणा लागता ते मुणा लागील तेन्ना वास येता पळय तो वचका म्हळ्यार तांतू एक 2 कांदे कट्ट करून घाल्यार तो कांदो वास ओडूंक काडटा आनीक म्हळ्यार आमी गडबडींत बी अशें कोणी गेस्ट बी आयिल तेन्ना शीत दवरगेन दुसरी कामां बी लागताची ते जास्ती शिजचे ना म्हणून न्हू तांत एक 2 चमचे तूप घालून शिजयल्यार ते पुसपुसी फणफणी जाता हे एक बरें आसा कारण कितें मुद्दशें शीत जाल्यार वाडच्या बी बेजारू जेवच्या बी बेजार आमटा रुची बी वता रुची आंबट केली तेन्ना ते मुद्दशें शीत तू एक विषय सांगता तांणी म्हणलें ते कांदो घालका म्हणून. हांगा आमगेले ह्या वाटेन आमी कसं करता म्हळ्यार तर मुळा लागले रोकडेची वयली शीत काडचे मुळान तशी उडचे ते आपडू ना ते असे सोडून सोडचे ते मागीर उदक घालून ते मत घालून कसं म्हणून करी येता ते वयली शीत काडून तुम्ही थंड उदक घालून वाण घालल्यार फुटफुटी जाता कसले वेंगट तुका कांदो नाका हे नाका कसले काम ना हे बेगीन जाता कोणी सोयर आयल्यार तांदूळ करून काडले हे उदक घालल्यार वाण घालल्या वाडोक रेडी आणि हुनय आसना थंड उदकान वाण घालताचे करपल की ताका बारीक वास आसा रोकडे काडता आमी तूप घालून करची बरशें दिसता तेर तूप घालून जाल्यार वाडतात न्हू फणफणी जाता आणि आता चेडवांक ते पिझ्झा आणि सँडविच आणि करका जाल्यार चीज असं लोट्टू घालताची आता ओट्टू लोकांगर ओवन उरना पळय कायलीन ते एक पण करचे पडता त्या वेळार ते चीज समा मेल्ट जावका म्हळ्यार तांतू हुन एक सान आयदनांत कायली रची मध्येची एक सान आयदनां हुन उदक घालचे आणि ते चारिदिकान ब्रेड घालून ते आमी स्टफिंग उरत पळयत कसं म्हणून ते घाल न्हू एक तडपिशे दांगचे ताका 2 मिनिट भितर ते चीज चंद करून मेल्ट जावंक येता आनी म्हळ्यार आता आंबट बी करका जाल्यार बेगीन एक पण मीठ चड पडता ते कमी करका जाल्यार एक सान बटाटो तांतू शिच्या घाल्यार ते बटाट पळय मीठ साणांनी ओडोवंक ते जाले आणि इडली करका जाल्यार आमी खंय तरी सांजेर अर्जंट खंय तरी वचचे पडले तेन्ना इडली पीठ बेगीन वांटूच पडता एक पण सांजेर खंय वचका जाल्यार तेन्ना ते आमशेचे नाळ पळय ताजे खातीर एक व्हड आयदनांत थोडे उदक घालून ते पीठ दवरल्यार पळय आमशी जायना ते करावळी प्रदेश धग्गूची तू बेगी वांटून दवरला आमशे जाता थंड उदक नॉर्मल उदक घालून दवरल्यार पळय ते आणि मीठ बी तशीची पहिले घालचे ना हेरदूस घाल्यार पळय ते पीठ आमशी जायना अशी सबिता तुमकां कसं जालें अशी युक्ती शिजोवका लागी भाजका लागी तू रव आमी हिडली म्हणले पळय आमी थोडी भाजून घालता आशिल्लींची एक शिजोवन दवर न्हू एक बैरासां भितर हांत भितर 20 मिनिट पेडावाणा भितर शिजोवचे
म्हाका ते नीव तरी हक्क बरसून हें करचें आशिल्लें कडे पयरी एक आन्याक एकले ना म्हाका युक्ती सांगले कडेन म्हळ्यार त्या महिना भारी सुलभ कसं म्हळ्यार उडीद वाटून दवरलें ना उडीद वाटून दवरून तरी आजी रव हाडलाने कुडले बरसूचे कसले बाजूच्या ना उब काडून काय ना बॉम्बई रव कळवे तुका गोवांचो रव बारीक व्हरता पडतो कुडले बरसूका आनी हांगा पेडावान दवरचें आनी कुडले सिजत दवरचें तितली सॉफ्ट जाता तितली हांवें म्हाका कळ्ळें यो म्हाका तूं नाशिल्लो आमी बाजून घालचें म्हण तूं अशी कोर्ण पळय मावे कशी जाता पळय म्हाका हें गोतून नाशिल्लें म्हण म्हणालें एक दीस म्हाका वेळ जाल्लो कामावचें हांवें अशी केलें तितलें लागलें मात्र दवरून मस्त वेळ तें एक मॅनेशें जाता ताका तर कुडले अशें आनी पेडावान दवरचें अशें आनी हें करचें तितलें लाग जाता म्हण म्हणालें विसरून गेले तशी त्या जाता एक दिवस सान प्रमाणात कोण उडीद मातक सुरवे करची पहिले वाटून दवरना असो उडीद वाटून दवरना हे दवरल्यार आता मैं उडीद रुलावा पावलो तशी न्हू करतो पावलो करचे बदला पीठ काण शिजोवचे ते जाता त्याची कसले वाटून दवरका मागीर धान्यच पळय चडशीची धान्य दिल्यार फुल दीस एक तिंबत घाल्यार चांग तिंबत घाल्यार हेरदुसू वगी सिजोचे जाता पक्कन आमकां विसरून गेले यो काल तो लोक विसरली तिंबत घालू विसरली म्हणे हेरदूस कसा करका सुरवे एक पटी खतखत काडचे आनी ऑफ करून दवरचें ऑफ करून दवरले तर एक अर्ध घंट्यान मागीर पास कुकरान घाल ते सिजयल्यार तशी रात्रभर तिंबेल म्हणके तशी जाता तशी तितलेच 10 मिनिट की 3 विजिल घालतरी ते काळ दवरकी तिंगळवरकी सिजोन जाता म्हळ्यार एक पटी तिंबत घालू विसरले रात्रीचे नाईट हे जाले म्हणून जातरी मागीर हे पळय पेडावण आमी आता सिजत दवरले ना तांत भितर एक 2 बटाटे आनी तांत भितर घालून दवरच्यो कशेल्याक येणी सांगे पळय पक्कन एक रांद एक कसली मिरची जाली गिट जाले आमी एक आता फ्रीज आशिल्ली न्ही ती फूड मिगेल मायन पुढे एक 2 बटाटे घालून सॉंग न्ही करची जाल्यार तेन्ना तेजी गे अशें इडली सिदली अशें आनी हांवें बटाटो हें जाल्ले एका पट्टी जाल्ले सॉल कांड आतां हांवें एक 2 बटाटे तांत भितर घालून दवरचे सॉल कांड बरें फ्रिजान दवरल्यार पक्कन एक मिरची गिडचे खतखत करताना एक बटाटा पिठी एक घालून सोडल्यार जाल्ले आ पक्कनी तिक्षे मिरचे कसले रांदना कोडले एकतर मिरसांगे हें केले बटाटा गोज्जी बिंबुल गेले बटाटा गोज्जी घालून ಎಷ್ಟು ಪುರೆ ಅಸಲ್ ಪುರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ हें पळय आतां आमी कोरका पडला कळ्ळें तशी टाइमो सेव जाता आनी गॅस बी वांता 2 आयटम शिजोवचे कडेन आता हे झालं शिजवचे हे रांदचे कोण मुख्य रांदप केल्यानंतर ते कोण स्वच्छ करून दवरका मागीर आईन म्हणचे रांदप जायना पडे ते केले की ना म्हणून कळचें ना तर ते समो म्हणून ते स्वच्छ करकले तितली कामां आसाची आणि आतां पळय आमी नवीन आयदन हाडताची नवीन आयदन हाडता की इतलो व्हड लेबल उरता ते काडचे घश्टूचे इतले त्रास हो ते आयदना गॅर पडका तितले घश्टूच पडता सो ते करकले की एक तर गॅस चाल कर न्हू ते हुन करका आणि तेन्ना ते काडचें जाता नाजाल्यार आतां लोकां लागीं गॅस सुकोवचे ड्रायर उरता ते एक पण ब्लो करता ताजेर फिरयल्यार ते लेबल काडचे इजी जाता अशी ताजे नंतर पळय मस्तीतले क्लिनिंगाक मारी खंय पळय ते साखरे डब्या लागीं गोडा पातळ गोडा डब्या लागीं अशी बारीक मुय जातची मुय न्ही काळी मुय येता ती साखरेंतल्यान मुय काडच्याक जायना तशी दवरच्याक जायना त्या खातीर आजकाल ते लक्ष्मण रेखा ते उठो आयल्या ते केमिकल आशिल्ले जाल्यार देवाक आमी घालता पळय सुरग्या सोरू वोवळा सोरू बी म्हणटा ते देवाक घाल नंतर फाल्यां काडताची तो उडयनाशी साखरे डब्या सुत्तो गोडा डब्या सुत्तो दवरल्यार एक मुय येना एक 2 महिने तू वापरिता आणि 2 महिन्यान तू देवाक आनी हार घालिल्लो तो तशी कारण किंवा देवस्थाना वताची थंय बी देवाक ओवळा सोरू सुरग्या सोरू घालताची तो उडयनाशी वापरल्यार मुय येना तशी क्लिनिंगा बद्दल स्वच्छते बद्दल कसले तुमगेले आसवे विचार स्वच्छता म्हळ्यार आत्ताची टेक्नॉलॉजी प्रकार आता आमी रांदतना खंय जेव तेल पडलें हें पडलें कसं म्हळ्यार पुढे आमी कपड्यार पुशिता आशिल्ल्यांचे परतून ते कपडे धुवचे आनी त्रास
ताजे बदल आता टिश्यू सायलेंट ते टिश्यू तुम्ही रोल एक वासरीन जर दवरले तुम खंयचे असल पळय काही इतली क्लीन जावन ते पुसून वते की तत्काल ते खंयचे तू पडो ते तेल पडो ते पीठ उरो ते कसले उरो इतली क्लीन जावन इवन तुमगे टेबलार पडल्यार सुद्धा ते इतले क्लीन जावन वते की ते टिश्यू रोल एक केन्नाय वासरीन तू दवरल्यार बरें तेन्ना ते दोन्ही जाता एक असं म्हळ्यार हात पुसूकय जाता ते क्लिनिंगाकय जाता आणि गॅस आजकाल म्हळ्यार टफ अँड ग्लास गॅस हे असता क्लीन करता त्या कपड्या बद्दल टिश्यू बरें ते तेल आनी बेगीन वता बरें जाता आनी तुका आतां ते गश्टूचे दूख असो पळय त्या पुराय ना जाता ते आजकाल आत्ताचे कसं आमगेले तरणाटे आसा ना तांकां हे ओटू बरें दिसता इता म्हळ्यार तांकां कसं म्हळ्यार तांणी मस्त तांत भितर हें करनाची वावर खाणाची तांकां नाकशे ते गश्टूचे करचे अशी कोण ते टिश्यू बरं पुशितात ते बरें ते सगळे आमी आईचे फुडले कालाचे अशें पुरो आईचे काला सगळ्या लोकांनी ते हें केलें म्हूण जाल्यार खंयचे हाका मस्त तुमगेला कसं म्हळ्यार समय उरता ते कपडो धुवची समय उरता ते कपडो ना तशें कितली आनी वासरीन ते एक नमुने क्लीन ते एक रोल असले जाल्यार एक चला बा हे आतां टेक्नॉलॉजी टेक्नॉलॉजी कसं म्हळ्यार 100% आमी यूज करूं जायना जाल्यार हे इतले आमी खंयचे आमकां जावका ते आमी आनी ओव्हन जर असले ओव्हनाक आतां वासरीन तूं ओव्हन आसता म्हणटना ते ओव्हन पुसका जाल्यार रोलोवची अगत्य ताका कपड्यान पुसूं जायना ते ताजे मेटलीक तशें आसा ताजेर ओव्हनाकय आमी ते टिश्यून पुशील म्हूण जाल्यार क्लीन उरता ते सकट इवन आमगेले फ्रिजात आमी कसं ते दवरता कंटेनर्स ताकाय धुवन जाले उपरांत कपड्यान पुसून बदलाक हे टिश्यून पुशिल्लें बरें ते सगळे हाका सकट हाका आमी ते वापरले म्हूण जाल्यार आनी कसं म्हळ्यार थोडे लोक आत्ताचे जनरेशना ते हांव पळयलें म्हणके पयर म्हगेले एक दुडेन सांगेल म्हाका तू केसला कष्ट भोगतपाचे तू गुतना आतां आनी तू हें दवर येता म्हूण कसं म्हळ्यार टिश्यू रोल असता न्हय ताजे एक 4 हें काडून ते आतां केसं लसूण बियो सोलयले उरतात पळय आतां मेळटाचे ते तांतू दवरून वयर एक टिश्यू घाल न्हू करडे घालून फ्रिजा दवरल्यार एक म्हयनोभर येता काडचे आनी तुका फण्णां घालचे कसले म्हळ्यार तुका हर दीस 5-5 मिनटां उरली तुगेले ते काडचे दाडाचे एक तशें घालचे कसले करूं जाता ते पूस ते काम उरलें ते तसल आमी बरें साना टिप्स जर यूज केले मस्त काम उरता म्हणजे वय टिश्यूचे तांत एक महत्व पात्र म्हणून येता आमी इतली भग आमी कसं करता अशें म्हळ्यार ताका वेगवेगळे एक बांदशी रांगटी म्हणटा आशिल्ली ताजेर पुशी अन्यक अंगठाडी ताजेर पुशी स्पंज हाडी ना जाल्यार गॅस पुसूक एक स्पंज हाडी असल पळय म्हणटा हे सगळ्याची कामां ते एक टिश्यू करता आता रांदचे कोणा सामानाचे लिस्ट केलं टिश्यू पेपर त्या पुणे आम्ही एक बोर्ड कसं म्हळ्यार हांव बुकांत बरयला एक रांदचे कुडे एक बोर्ड दवरात तुम्ही सरलेल तशें तांतूक बरोवन दवरायचे कसं म्हळ्यार आज हें जालां तुमकां ऑफिसा वतना पळयल की उडगास जाता कामां सुकून येतना घेवन येयाचे ते 2 पंत वच्चे स्कूटर खर्च पुराय वरता एक पण जाता म्हणून घेवन आनी मुख्य वेळ मानता वेळ तांकां सुचे वेळ आणि खंय तुमगेले ते जाग्यार दवरचे आतां छावी खंय दवरचे ते छावी खातीर गुण भोंवचा ना त्या खातीर ते दवरचे एक जागो ताका थंयच म्हूण कोरका तुमगेल्या वेऱ्यान खंय दवरचे की चावड्यार की चावड्या लागचे कुडार की ते दवरचे एक ताजे जाग म्हूण केल्यार सगळे समयाचे आमकां खूब उरता आनी टायमार तुमी ऑफिसा पावता ते एक जशें दीपा क्लिनिंग मळकोळ्याची आता मेन फ्रीजान तू एक पंत आमी वेजिटेबल्स तरकाऱ्यांनी दवरले तेन्ना अशी बेगीन वास असो येता ते वास काडका म्हळ्यार एक सान आयदनान तू थोडे बेकिंग सोडा उरतले आमगेले बेकिंग सोडा ते घालून खावचे सोडा घालून दवरल्यार तो वास ओटो एब्झॉर्ब करता आणि तशी इंगाळ उरता पळय इंगाळ वरीच दवरल्यार ते सेम काम करता वास काडता आनीक म्हळ्यार मुय्यो किचनांत कसं नाही पडले गोडशे पडले म्हळ्यार मुयी येता
ते तर येवचे कमी जावका म्हण सांगल्यार मिठाचे एक उदकान थोडे मीठ घाल न्हू गॅसा काडटे इवन नेल बी पुसल्यार पळय ते मुय बी येनाची बारीक नाजूक कसं क्रीमीशे उरल्यार वचून नेल चकचकी जाता. अनेक म्हळ्यार मिक्सर आमगेल मिक्सर मसालो बी करता जाल्यार एक पंत चड जावन पडता ते मिक्सर बी कलर कडेर चंद धवे असल्यार बेगीन फेड जाता वता ते जावचा ना म्हण असल्यार थोडो खावचे सोडा आणि टूथपेस्ट उरत पळय वाईट खंयचे टूथपेस्ट घाल न्हू ते बेगीन पुसल्यार पळय ते चकचकी दांत चकचकी मिक्सर वरी चकचकी जाता. आणि ते आता पावसाळ दिवसा सांगसान मूस किमूस अशें येता पळय वय पणस जावं अशें बी आशिल्ले ते किमूस येताचे ते बेगीन येवच्या ना म्हणून असल्यार साल संबारा पन्न उरता पळय ते पन्नाचे झाड एक 2-4 टोंगे म्हण पळय एक ग्लासांत उदक घाल न्हू किचनान दवरका तेन्ना ते ताजे परमळाक मूस येनाची आणि ते किचन एक नमून छंद आहे बी येता ते प्लांट दवरले झाड दवरले म्हणून कळना ते मुसाक तरी दवरले की चंद एकदम चंद चंद बी दिसता अशी बी करीत मुसाक आणि सबिता का तुमकां खंयची युक्ती पळय युक्ती तेंच्या तीन सांग म्हणटा मीठ घालून चिपळे क्लीन करचे आणि गीतान सांग म्हणजे टिश्यूचे आमकां तेदना पळय गोतना आशिल्ले पळय तेदना आशिल्ले पळय बाणशिऱ्यांक असले कसले कॉटन उरता ते पुरा वासरीकच वापरचे आशिल्ले कळ्ळें पणजी आणि बेगीन वासरीक ते आमकां कसले गाळोक खंयचे रोस गाळोक जाल्यार त्या मागीर तेन्ना आशिल्ले आतां प्रेस्टिनर आनी आयला पुरा आयला तेन्ना आमकां हें कॉटन आमी वासरीक आमकां तेन्ना घालचें कॉटन आशिल्लें पळय चडते आतां जाल्यार मेगेल वासरे आनी टिश्यू पळोवका येदोच म्हणटा कॉटनान ते पुसूचे आनी ते मीठ घालून ते पुसूचे कळ्ळें तुका मीठ घालून पुशिल्यार एक म्हणे क्लीन जाले कसले येना आनी स्मेल येवच्याक तेंची तीन सांगले म्हणजे आमी इंगळे खांत भितर फ्रिजांत घालून दवरचे पळय माणसांचे तांचे परते कसले बॅड स्मेल आसता तांतूं वता म्हणून आनी परत फ्रिजांनी मिक्सी क्लीन करची म्हण ती टूथपेस्ट आम्ही कसले रुपये आयदन आशिल्ले पळय पकडे रुपये आयदनाक येंची टूथपेस्ट चन्न कोणी कॉटनान ताका हें केल्या आमगेले दिवो जेवो आमगेले हाजे हळद कुंकुम आयदन जेवो कसले ना हे टूथपेस्ट एक आवंगला रे वाईट आवंगला रे खंयचे आवंगला अशें करून ताका सारोचे आनी आपास ते सुके आवंगल्यान पुसूचे दिवो लावन लावन ते काळे जाले काळे जाल्यार ते वच्चे ना ते हांव चिकेची पेस्का तेंच्यो हें करून काडचे ते काळसाण वच्चे ना खंयचे दिव्या सुतवायले दिवनी क्लीन जाता दिव रुपया दिव क्लीन जाता हें बरें क्लीन जाता मागीर आमी ಸ್ವಲ್ಪ तांब्याचे पितलीचे आसा पळय फूड चिंचे मनी मीठ घालून ते घासून गोबरान घालचे क्लीन म्हणून आतां आमगे ते बिंबूल आसा ते पिकल बिंबूल पडता न्हय पिकल बिंबूल पयर कोण केमी गेल्या यो पिकल बिंबूल यो देवा हें बाण घासून हें परत लाल जाता म्हणून बद वनिता आतां हांव कशें करचें 2-3 दिवस एक पडटा तांब्यो आमगेले तुळशी उदकाची तांब्यो आमी नाणी तुले हें पळय आसा पळय संदीचे हें आसा पळय हे एक पटी हें बिंबूल सारोचें बिंबूल सारोवन जाता ते धुवन जाता रे मागीर सबीना म्हण पिट्टी मेळटा न्ही आतां आमकां नाणेरांनी आतां उज्ज करता म्हाका गोबर मेळटा गोबरान क्लीन थळी जाले कळ्ळें तुका आनी बाकी आयदन जेवणा आयदन मशीनान घाली तर कामाची दिवे तर देवा आयदन आरती आमी ती आरती आरतीने आम्ही तुका आरती का हेंची मी पिकल बिंबूल मागीर एक गोबरान घातल्या आनी ते करंबल म्हण मेळटा ते वरीच घासल्यार चकचकी जाता आमसाणी पळय चिंचंब पुऱ्याक घाले म्हण चिंचम एक रशमो हे आमगेले घर कडेन बिंबूल कितले पडटा वता ताजी यूज आय जाले हें जाले कसं दिंदर आसा अनेक म्हळ्यार आमी दूध बी कडयता पळय तेन्ना ते मुणांत अशी लागता ते लागच्या ना अशी उरल्यार ते तोपाक आमी पयलेच बेगीन उदक घालून लावन दवरल्यार ते लागना आनी दूध बी कडवका जाल्यार एक ओकून पडता पळय
दवलो लाकडाचे दवलो अशी आडाईन दवलो आणि ते दूध दवलताना कोणकी येऊच वय वय म्हणजे आता तू मोबाईल बी पळेल त्यांना पळा दूध ताजे वयर एक दवलो दवन गेल्या रे ना पण ते हाव कोण पळेला दवलं दवर का पण गॅस बारीक गॅस बारीक उरका नावे मांडी बिगिन खांच सोणगेन मांडी बी गॅस सान कोर मांडी दांकुंड गॅस सान कापी पिट्टी घालतानाय पक्कनी कोण येऊचे त्यांनी एक दवलं तांतू भितर कोण पण आता मांडी दवरता म्हणलं मांडी दवरची जाल्यार रे ती वट्टशील मांडी दवर तशी जाल्यार मात्र ते उकून वयर येना थंय चंद जावन ताका लागून चंद जावन बसता फुडली लोकांना आमगेल्या दुधाक ताजी मांडी म्हणून एक आशिल्ले वट्ट्याची दुधा मांडी विंगड आशिल्ले हे फ्राक आता जनरेशन सांगले ते कळना बेताचे असता बेताची कसं म्हळ्यार रे ते दुधाक साय मांडू ते लोणी घालची खातीर साय मांडू आता दूध खंयचे पुराय मिक्स येवचे साय तांतू 50% साय काढणे येता मागीर आनी आमी खंयची साय काडची आता बेताचे येता एक एक दुधाक येना म्हणून कसले ना हय तशें ते नमुने वापरता आशिल्ले तावळे बरेकर सकड अनेक म्हळ्यार आता कसण्याची भाजील तेन्ना अशी माशली बी अशी भाजील तेन्ना कायली वास असो उरत पळय ते वास क्लीन करका म्हळ्यार चण्या पीठ बेगीन घासल्यार पळय ताका वास वता व्हेनिगर थोड्याची ना चण्या पीठ घालून घासल्यार वास कमी जाता आणि मासली सम केली बी म्हळ्यार विचारच ना आनी ते खाली किंता हाता वास आम्ही कोणाला लागी गेल्यावर बी तांका वास येता ताका लिंबी घाष्टून घेतल्या रे वता आम्ही वहिनी ते पेराचे पान तर नी पान उरता पळय ते बी हाता घासून घेतल्या रे वास ओडून काढता हा पेरा झाडाचे साखर लिंबियाचे बी किंवा लिंबिया झाड उरल्यार बी ताचे पान घेतल्या रे लिंबियाची चड परमळ त्या पानाक ते तुम्ही घाष्टून घेतल्या रे हाताचं पुराय दुर्गंध वचून परमळ येता आणि तू तावळ सांगील पळय साखरेक मुई येवका जाल्यार सुरग्या सर घाल का म्हण घेनो तशेची साखरे डब्यात एक 4 लवंग वरी घान दवरले रे मुई येनाची मुई येनाची जाल्यार तांतू एक फरक आसा कसं म्हणे साखरेक लवंगा स्मेल येता आणि ते तू कापी गेली म्हणून गेला रे ती कापी कोणी घरात पिराची नाही विचारता आज कसं लवंग आणि खंयची तराची कापी म्हळ्यार इथे सांगता म्हळ्यार कसं लायक आम्ही कसं कॉम्बिनेशन केल्यार ते कसं उरता ते पळोवन आम्ही सारखे करता ते एक विज्ञान लवंग अप्प काळे उरता साखर दविसो दिसत कितके ना ते ओढून घेता ते स्मेल ओ अशी साखरेक पॉवर आसा साखरे भितर उदका अंश आसा देखून ते लवंगात कसं त्याचे परमळ कसं आस पळय ते ओढून घेता आणि हे आमची कापी गेली म्हणून गेल्यार कापी सोडून दिता ते पवर मसाला आता फुडे आम्ही तोरी दाळे उडदा दाळे पुढे पुढे काले कितल्या मी बोर्न दवरता आशिल्लींची त्यांना कसं घालता आशिल्लींची काजू बी सगळी काजू बी काजू बी डायरेक्ट आताय घालताची आताय मेळना मात्र गोंयांक गेल्यार मेळता वासण येना तांदळा घालताची तांदळा मेन घालता त्याची विशयाची रेवच आशिल्ले शिंदून जाले कांतून जाले शिजोवन जाले आता साठवण करून दवरचे जाल्यार हे तुमगेले अगदी नवीन आमगे ते काजू मेळता काजूची बी बी असं पडती काढलेलं नाही त्याची सॉल समेत ओपन करू ना आता काजू दुखून ती बी अशी कोण त्याची बी काढची आणि सीधा काय वर्तन वा 1 वर्ष नंतर ती काजू वापस ना मागीर आने पडती उड्डन आपस नवी काजू बी आपण स्टोर करताना आता आम्ही ताका आमगे वाटेन तेप्पळ मेळता कळले तेप्पळ अवंदू आशिल परंबळ मुखायल बसून ना ते तेप्पळाक ते स्टॉक केले तेप्पळ उडोच आमी मने ना बरे वगासण करून दवरते बी काण वता ते तांदळान तू दाळीन घालून दवरले रे ते
काही जायना बरड किड जायना आणि सपोज शीत करकले ते खतखतल्यार बी तेपळान प्रमळता पण आमकां ते आमकां म्हणून नाही तुमकां ते आवड आसा बट ह्या वटेन कसं म्हणाले तेप्पळ घाली म्हणजे तेप्पळाचे ते कसं परमळ आस पळय ते सगळे तांदळाक येतात धान्याक येतात पण आम्ही काजी बी ते बी घालताचे पळय ते येना ते सोंडीना ताका आमी कसलेय ताजे कापनाचे ते काडचे आनी हाण घालचे ना पुसूचे आनी हाण घालचे ना ते अनेक वर्ष चेंज करना जाल्यार पवर काय तसल वचना ताजे उरता तांदळाक धान्याक पुराक आमी घाल्यार तांदळाची परमळ तशी असता धान्या परमळ तशी असता कसले वचना एक कपडे पण बोरवडेवच्यो कसलेय मीरे घालता मीरे आता कसं म्हळ्यार अर्धा टेक्नॉलॉजी प्रकार एकांत हांव कडेन वाजिल्ले पूण हांव पोवन पळयला वयताय कसं अशी पेपर आता आमी पेपर वाचताना सकाळी त्या पेपराचे धाकटे धाकटे उंडे करचे ते उंडे करून त्या तांदळाक घालचे कसले क्रीम येना जरला तांदळा जेव्हा सोंडी ना ते केमिकल म्हणजे उदापणान कसले सोंडी ना कसलेय ते धाकटी क्रीम येना तुम्ही सपोज आता पोरणी घर जर असल्यार ಸ್ವಲ್ಪ कडेन तुगेला हे येत म्हणटा फ्लॅट असल्यार येना तुगेला जरलो बिरलो आयलो म्हणल्यार तेव्हा येना ते खाली काही खर्चू काय ना उंडी करचे आनी घालचे तांदळांतू धान्यांतू जालें आता म्हणल्यार आजकाल काजू बी मेळना म्हणल्यार तेवे करू शकता रांदचे कोण्यांतू पहिले एक साठवण म्हणून आम्ही करताची म्हळ्यार पावसाळींत मेळिल्ले सामान दगा दिवसा कत्रीक दगा दिवसांत मेळिल्ले सामान पावसाळी कत्री म्हणून एकदम राखून दवरच आसा ते आम्ही साधारण मिठा लावन दवरचे सुकोवन दवरचे ताका बरण्यो ग्लासा बाटली वापरचे आशिल्ले आता ते बरणी फुटल्यार त्रास ग्लास वापरच्या हँडल करच्या त्रास म्हणून ಒಟ್ಟುಕಣಿ प्लास्टिक आयला प्लास्टिक आशिल्ल्यांत वायट ते तेच खातीर आता आमी भायल्यान हाडले बा प्लास्टिकांत आयल्यार बी ताबडतोब ते ग्लासा बाटलीन तूं आमी घालका ते मिठा अंशान आहार घेतल्यार बरें न्ही प्लास्टिकांत आशिल्लो तशें करून कसलेय उरते मीठ तदनंतर तेप्पळ बी तुम्ही वापरची कमी आम्ही तेप्पळ दवरताची औंदूच मुखार वर्सका चिंचंब वय ते पुरे ग्लासा बाटलीन दवरका ना जाल्यार बरणी मेळत आशिल्ली पयले आता ते होडोड बरणी जाल्याची घरांत उरची 4 माती तितली व्हड बरणी देतेशे कसं दवरचे म्हणून लोकांक ते बी प्लास्टिकां दवरचे सुरू केला ते कमी कर न्हू आणि ते साठवण करका लेगीत ते कसल युक्ती वापरताची अशी म्हाका तुमकां विचारचें आसा गीताक आता प्राक जाल्यार भरण्याचे आमी पुराक वापरता आशिल्ले आता पुराय कूड कुटुंब ना व्हडले भरणे ताका यूज पडना तितले थोडे दवरचे जाता ती व्हड भरणी पुरात म्युझियमाक गेल्या ती म्युझियमाक गेल्या पूण आता थोडे धाकटे भरणे येयलेच आता जनाले कसं नाही भलायकी चलपतानी पळोवचा प्रारंभ करतरी मार्केटान कसं म्हळ्यार धाकटे भरणे आयल्याची ते धाकटे भरण्यांत आमी सगळे मेळटकी चिंचाम तसल पुरो आमी असल धाकटे भरणे घालून दवरता आणि कसं ते आमकां पावसाळ्या दिसा मेळटा ते आमी साल म्हणून करता ते घालून दवरता मिठांतू आनी आंबो आनी पाचपण सकट घालताची ताका ते धाकटे भरणे आता आमी थोडे लोक उरतात घरा 1 2 3 असे लोक उरतात देखून ते धाकटे भरणे आमी वापरल्यार बरें म्हाका दिसता ते सगळे वय ते ताजे काम करू कशें प्राय जाले लोकांक ते कश्ट जाता पक्कानी उबारता खंय पडले ते त्रास जाता म्हूण घेवन पण धाकट्यातले उबारचे तसले कसले कष्टाचे विषय ना तांचो सो चड करून आमी ते वापरल्यार बरें म्हणून आरोग्या दृश्टीन ते बरें तरी ना वेगळे आमी ते प्लास्टिकांत कसं म्हळ्यार आरोग्य बरें जावचें नवीन विधानाचे आतां नव आयल्यांचे ते कसं म्हणटा ताका ते टप्परवेर अशा पुरो नाही तसं मार्केटांत मस्त नमुन्याचे पुराय म्हळ्यार ताजे कॉस्ट कसं असं मस्त असता सेफ म्हणून सेफ म्हणटाने सांगताचे तांतू आता वयली कसं म्हळ्यार मातयेचे करू शकता ते आता नवीन कसं प्रारंभ म्हळ्यार ते आमी वापरता आशिल्ले आता नवीन मार्केटाक कसं आयला म्हळ्यार
ते सगळे हाजी कितें बरें म्हणून म्हाका दिसता कसं म्हळ्यार पुरे कायल्याच्या पुरो कुकराच्या पुरो सगळे विधान तांणी ते मातयेन ते करता म्हळ्यार तांगेले ते आर्टच पळय बदच ग्रेट सगळे विधान तुगेले पळय काय लायक पळय न्ही तांतू काळे करतात आनी मातयेचे कलर उडता ते ताका सकट धांगचे असता पळयाक धांपणे तेंची ते म्हळ्यार धांपणे तेंची ताका म्हळ्यार बावड्या पशी ते उब कसं येता पळय ते उब ते हाक लागून बावड्याक म्हळ्यार ताजेच केला देखून ताजेच आपास आमकां ते कसं म्हणटा परमोड वय विटामीन सगळे ते अंतू मातयेन तशें आस पळय आजकाल म्हळ्यार मातये देखून आमकां कसं मेळटा मेळना म्हळ्यार आमी पाययाक सगळे लोकांक व्हाण घालून चलताचे सो भुंयक आनी आमकां मनशाक संपर्क ना चेडो अंक पयले मातयेन खेळटा आमी सान आसन तरी मातयेन थोडे खेळ थोडे पुणी आंगांत पवर आसा पुरो आतां भुरग्यांक खंडित ना ते म्हणटना आनी असले सकट हाण वापरून ताजे अंश तांणी काण घेवपाक जाता म्हळ्यार ते कायल्याच्या पुरो तोप आशा पुरो ग्लास तांतू चड कसं म्हणून उदक पिवचे ग्लास आसा मग्ग करताचे साना सान एक हे कसं म्हळ्यार चाय पिवचे मग्ग अशा पळय ट्रेनर जाल्यार दिता ते काडून उडो येता तांतू आनी काही कॉस्टली तराचे तांणी करताचे तेव्हा बरे असता मग्गनी सकड ते तुमी बाजारान जर पळयले ते वापरल्यार असना आमकां आंगांत कसं ते विटामीन मेळचे असता मातये सकून मेळटा ते मेळटा आनी बरी ते भलायकी आस पळय येदे तरी कसं भलायकी आसा तिची एक उरता नाजाल्यार हर वर्ष ते कमी कमी जाता वता असल आमी प्लास्टीक जर वापरले ते कमी खंडी जाता वता हे आत्ताचे मार्केट आयला देखून ताका लायक एक हेवय आसा कसं म्हळ्यार आतां चेडू वय ते वापरताचे आनी सकड आतां टॅक्नॉलॉजी यूज करून आतां चेडू तांणी सांगतात आमकां हे वापरल्यार बरें आमी तांणी म्हळ्यार इंटरनेटार पळयताचे आतां सकड थंय तांणी वापरच्याक आतां आमगेले केदनकी कालगट निर्लेप कायली लायक म्हणटा आशिल्ली आतां ना आतां आमी फुडें वापरता आशिल्ली पळय तीच कायल वापरी म्हणटाचे परतून लोखंडाचे मिलाव कायले म्हळ्यार तांत आशिल्ले ते कसं ते सत्व आस पळय आमगेले हांगा येवका तेच येता कसं म्हळ्यार लोखंडाचे कायले उपकारपण घालका ते लोखंडा सत्व आमकां येवका तेची फुडें मध्यान तूं ते सगळे गेले पुरे कसं म्हळ्यार निर्लेप कायले आतां पुराय लोकांक ते उडयच्या सुरू केले आतां हे हाडो सुरू केले आतां परतून आनी कोण कितें जर हें सांगलें मातयेचे कायले आसा हे आसा कुकर आसा ते सगळे आसा ते हाडायचे म्हळ्यार कसं म्हळ्यार कालचक्र बदल जाला तशें ताका बदलाव येईल तशें त्या बदलावाक आमी तयार उरका आनी ते कोरका तयार उरल्यार हरकत नाही ते आमी कोरका केल्यार मात आमगेली भलायकी उरता नाजाल्यार आमी ताका समर्पक ना म्हूण दिसताचे तशी म्हगेलें एक मत आसता आतां उलयत उलयत वेळ गेल्लो कळना दीपा तुका आनी कसं सांगचें स्टोरेज म्हणलें आतां पावसाळ दिवसांत आमी कसं राखून दवरता धान्य सगळेच वायट जावचें ना म्हणून ताचे खातीर म्हळ्यार आतां वटाणो अळसंदो सलोटोची तोपता म्हळ्यार बरडशें जाता पळय ते जावचें ना म्हूण सांग जाल्यार थोडे ताका दालचिनी पन्न ते घालून दवरिता आनी तशीच पीठ बीट वायट जावचें ना म्हण तांतू बी तशीच दालचिनी पन्न घालून दवरिता कोडलिंबे पल्ल उरता पळय तो बरो सुकून ते एक 4 तंत घाल्यार बरेची चुकून माकून ते पोटा गेल्यार बी वायट नाही पळय कसं ते केमिकल बी उरना तशें ते एक बरें तशें करिता आनी तशीच चुन्नो बरी तशीची जिवा काही वाईट नाही सुकील बरे एक चुन्ने पोटली कोरून ते वटाण्यांतू नावे चण्यांतू घालून दवरल्यार ते बी राखून दवरित तशी पातळ गोड उरता पळय ते दिवस जाता जाता सुरसुरता म्हळ्यार आमशीश जाता
ते जावचं ना म्हण जाल्यार तांतू एक 2 सुकील मिरसांग घालून दवरले मिगेल आजी आनी तशी करता आशिल्ल्याची पहिले फ्रीज आता पहिले फ्रीज आसा फ्रिजान दवरित सुरसे ना म्हणून सुकील मिरसांग घालून दवरता सुकील मिरसांग म्हणता ನೋಡ್ಗ ಅಸಲ ತ್ಯಾಲ್ ಪುಡೆ ಕಲರ್ ತ್ಯಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೊಂಡ ಬರ್ತಾಚಿ ತೆಲ್ಲ ಕ ಮಿರಸಾಂಗ್ ಅಂದ ವರ್ಚಿ ತೆಲ್ಲ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೆಲ್ಲ ವಾಸು खडी साखर घालून दवरत आशिल्ले नारळे तेल आम्ही बी डब्बो भर अशी 15 केजी डब्बो आणलेली ते कडी खवंटत न्ही खवंटे ना म्हणून ताका होडोड खडी साखरे तुकडे घालून दवरले ते खवंटना आम्ही मिरसांग तांबडी मिरसांग अंद वरची शिले आणि ते 4 थोडे चडतेच बेवा पल्लो कडेरी 4 लवंग आणि 4 मिरया कण घालून बेगीन वांटून बिल्ली शेकोर सुकोन ते बाटलींग घाल्यार पळय कुवाळ्या वडी बी सुकयता पळय तशी गवा पीठ बी आमी पावसान तशी पहिले आता पुणी पॅकेट पीठ मेळटा पहिले मिल्लान तो वचन करक आशिल्ले त्या वेळार मिगेल आजी आनी तशी करत आशिल्ल्याची ताई बिल्ली शेकोर ना उंडे बांदून आम्ही एक अवंगल्या बांधून दव अवंगल्या बांधून त्या मिरसांग म्हणटा आत्ता पुरे 1 किलो अर्ध किलो आमकां पुढे दोन हाडचे पडत आणि ते आता रांदला घालच्या बी ते गुळी बी मेळतात जाल्यार ते डेंजर ते धुकले की गेल्या ते असं लुटो आमगेले नैसर्गिक रितीन केल्यार ते आरोग्याक ही बरें पोटा गेल्यार बी वायट नाही पळय तर आता इतलं उठो तुमगे कडसान हांव आयकून मागीर मस्त इतले ज्ञान वाढले म्हण चढना आणि बरे एक माहिती मेळ्ळी तशी आमगेले वीक्षकांक सुद्धा ना हाज्याकिंत आनी इतले गुत्त उरतले तुम्ही हे कार्यक्रम पळयना पुढे कॉमेंट्सान घाला तुमगेले खंयचे खंयचे युक्त म्हळ्यार आमकां आनी आमकां उपयोगा पडटलो सर्व हांगा तुमकां आयिल्यांक आनी आमगेले वीक्षकांक म्हगेले धन्यवाद.